बिचोली फायर स्टेशनार उलयता. आतां आमकां व्हडल्या नायक नगरान एक कॉल येयले की फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. तेन्ना आमच्यो दोनूय व्हडल्यो गाडयो भायर आसल्यो. मागीर आमी क्वीक रिस्पॉन्स पयली आमची टर्नआउट केली आनी आमी त्या कॉलाक आसले थंयसून आवट टू आवट हांगा स्पॉटार येयले आनी आतां सद्या उजो कंट्रोलान आहा. कॅज्युअलिटी बी कोणाक कितें ना कॅज्युअलिटी बी कांय ना, सगळो उजो कंट्रोलान आहा. आम्ही स्मोक पळयलो. स्मोक फक्त उजो लागलो काय स्मोक येयल्लो की भितून उजोय लागला, डॅमेजूय जाल्लें आहा मातशें. स्मोक आहलो फ्लॅटान म्हणटकूच स्मोक हें जायना न्हू. आणि सिलिंडर बी भायर काडले दिसता. सिलिंडर 2 सिलिंडर आहले तेका एक एमटी आहलो एक भायर आहलो, खाली दोनूय भायर काडले. कसले कितें सिलिंडर फ्लॅट भितर कितें सामान आहलें? तेची कसली बॉक्सां आहली एक्झॅक्ट अजून कितें तें कळोंक ना. पण आनीक कितें व्हडलेशें ना तशें तें ना, लॉस फक्त बी ते कसो काय कळोंक लॉस अजून कळोंक ना मागीर. आयज आमी हांगासर पेन सर्कला कडेन आसले एक सो म्हटल्यार वाळशेन. तेन्ना आमकां हांगाच्यान आमचो यश आरोंदेकर म्हणून आमचो एकटो भुरगो आसा, तेणें फोन केलो की हांगासर उजो पेटलेलो आसा म्हणून. तर ते म्हाका दिसता 6:10 म्हटल्यार आमी हांगासर पावले आनी फायर ब्रिगेडीक बीन आपयलो. जो उजो लागलेलो जो स्पॉट आसा तो हांगासर नायक नगर देवळाच्या फाटल्यान आसा. थंयसर जी बिल्डींग आसा त्या एका फ्लॅटान गुदाव आसलो. एक आमचोच मनीस आसा तेजो गुदाव आसलो. थंयसर मसाले म्हण किंवा चपलां आसा आनी अगरबत्ती आसल्यो खूब. त्या हितून म्हाका दिसता अगरबत्तीक धरून तो पेट घेतलो आनी बरो खूब उजो लागलेलो. आमी जेन्ना फायर स्टेशनाक फोन मारलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की दोनूय ज्यो व्हडल्यो फायर ब्रिगेड्स आसा त्यो ऑक्युपायड आसल्यो, भायर ऑन कॉल ऑन ड्युटी आसल्यो. तेच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन एक 15 मिनटान 10 ते 15 मिनटान बारीक गाडी आसा ती पावयली आनी तेंच्यांनी त्या मेरेन काम सुरू केलें. पूण ती पेट चड घेतल्या कारणान आनी उजो बरोच थंयसर खूब तसो बरो लागलेलो आनी तो धुंवर बीन खूब आसलो आनी एक्झीट कांय नासलो. सगळीं जनेलां आसली ती बंद आसली, एकूच दार आसलें म्हणजे दुसरें दार मोडलें आनी त्या पर्यंत म्हाका दिसता व्हडली गाडी पावली. आनी आतां जी हांगासर स्थिती आसा ती सारकी आसा. जे उजो आसा तो पालवलेलो आसा. बाकीचे सगळे हांगासले जे ग्रामस्थ आसा भुरगे आसा तेंच्यांनी येवन खूब हेल्प केला. कॅज्युअलिटी कितें ना कॅज्युअलिटी कांय ना. तो जो मनीस आसलो हेजो जो हे आसलो म्हणल्यार जो फ्लॅट आसलो तो नासलो, तो लॉक करून भायर सरलेलो. तेच्या खातीर जो नेबर आसा ताका पयलीं कळ्ळें वास येयलो म्हणून आनी धुवराचो खूब प्रमाणान धुवर भायर सरलो. थंयच्यान मागीर आमकां फोन मारलो, मागीर फायर स्टेशना कडल्यान हेल्प जाली. सायडीच्या कोणाक काय हें जावंक ना सायडीन सगळे फ्लॅट बीन आसा, थंयसर कोणाक काय जावंक ना. फक्त त्या पर्टिक्युलर जाग्यान मातसो उजो आसा.